आज लास्ट डे हा खेळपाचो, फाल्यां क्लोजिंग सेरेमनी हा। आमी ह्या पार्किंग लॉटान जे एंट्री मारता सगळे एथलीट्स, थंयसर जो ओपन ग्राउंड आसलो तेजी पावस रातभर पावस पडून कितें हालत जाल्यार तुमी पळोवंक शकता। वयता थंयसर चिखल जाल्लो आनी वयता तर उदीक सगळे ग्राउंडार भरलेले आहा। तुम्ही पळोवंक शकता पुलिसांकूय रावपाक थंयसर तांकां जायना, कित्याक पावस पडून सगळे भिजला। तुम्ही पळोवंक शकता ही फूल वाठार आहा तो आतां नॅशनल गेम्साचो भायर जेन्ना एथलीट्स एंट्री मारता भितर स्टेडियमान हँगरान, जेन्ना ती भायली एरिया ती फूल पावसान बुडलेली आहा। हांव आतां फातोड्डा स्टेडियमा लागीं आसा आनी हांगासर स्टेडियमार नॅशनल गेम्स चालू आसात। सद्याक फुटबॉलाची फायनल मॅच चालू आसा आनी हांगासर जूंय लॉन टेनीस आनी सपेक टॅक्रो हे इव्हेंट चालू आसले आनी हांगासर बायलांनी टेंट घातलेली। थंय आतां अकस्मात पडलेल्या पावसान हांगासर 12 ब्रेस्तार आनी 13 सुकरार जाल्यात। हे पावसाचें उदक टेंटान गेलां, तांच्या कुजिनान गेलां आनी सगळें हांगासर उदक भरोन उरलेलें आसा। तशीच ताची गार्बेज, ड्राय गार्बेज तशीच वेस्ट गार्बेज कलेक्ट करनासतना तशीच उरलेली आसा। तशेंच सकाळीं आमी पळयलें कांय बोर्ड पडलेले आसले। काल जो पावस पडला त्या हिशोबान सगळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाचेर हांगासर सगळे कडेन उदक जाल्लें आसा। तेजे जे जनरेटर आहा ते उदका पारा गेल्ले आसा, पण लायटीक लागून कांयच इशू ना। फक्त काही 2 स्क्रीन तांचे ओपन आसा, पण खोखो जो स्पोर्ट्स इव्हेंट आहा तो सकाळच्या स्मूथली चालू आसा आनी जे बाकीचे इव्हेंट इंडोर हांगासर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान आशिल्ले ते काबार जाल्ले आसा। सो पळोवपाक शकता ज्या प्रमाणे भितर कांयच पावसाक लागून इशू ना।